6 म्हयने जाले. तुमकां याद जातलें रातचे 2-3 मेरेन आमी मुख्यमंत्री बंगल्याचेर यूथ काँग्रेस तशेंच आमचे बाब विकास आमी सगळे आशिल्ले. जेन्ना आमी थंयच्यान उच्चरा म्हणून हें केलें आमकां अरेस्ट करून पेडण्या व्हेले. पेडण्या व्हरतकच आमचे अध्यक्ष बाब विजय सरदेसाय तशेंच मडगांवचे आमदार हे सगळे आयले. त्या वेळार जेन्ना तांची हाय लेवल मिटींग जाली त्या वेळार मुख्यमंत्र्यान आश्वासन दिलें की तांकां सगळ्यांक घेतलें म्हणून आनी बऱ्या भशेन काही मागण्यो मान्य जाले. इशू थंड जाल्लो बऱ्या भशेन. पूण निवडणूक जाल्या नंतर अचानक बॅक डेटेड ऑर्डर काडून फक्त कमिटी मेंबर जे आसा तांचे युनियनाचे तांकां काडून भायर उडयलो. मुख्यमंत्र्यांनी सरकारान चिंतपाक जाय, तांकां कळून येवंक जाय ते कोणाचे आवय, ते कोणाचे भयणी, तांकांय फॅमिली आसा, हें आमी चिंतपाक जाय. तांचो श्राप मुख्यमंत्र्यांनी सरकारान घेवंक जायना. आनी मुख्यमंत्र्याक जर पावर ना, तो जर काय करूंक शकना, हतबल आहा इशूचेर, जाल्यार ताणें घरा वचपाक जाय. इज द ओनली ऑप्शन लेफ्ट. सो आमकां आमच्या अध्यक्षान क्लियर कट डायरेक्शन दिल्या की तो एक विशय लावन दवरतलो, कारण ताणें स्वता तेन्ना रातभर तो राविल्लो आमच्या बरोबर. आनी हे इशू आमी आवट ऑफ नाशिल्ल्या कारणान तांकां आमी आज मेळ्ळ्यात. सेक्रेटरी कडेन उलयला आतां. सेक्रेटरी म्हणटा की तांकां पॉलिटिकल पार्टीचें बॅकींग आशिल्ल्या कारणान तांकां टर्मिनेट केल्यात म्हणून. आज म्हाका दाखयात भारतीय जनता पक्ष विरोधान आशिल्ले तेन्ना आंदोलनां खूब जालीं. तेन्ना टर्मिनेट केल्ले कोणाक त्या वेळाच्या सरकारान? कित्याक ना? तांचो युनियन लिडर इज एफिलेटेड टू अ पॉलिटिकल पार्टी बट ही इज ऑल्सो युनियन लिडर. सो अशे तरेचे वेग कोणाचो तरी इगो सॅटिस्फाय करपा खातीर तांच्या पोटार पांय दवरचो ही अत्यंत चुकीची गजाल. हांचे श्राप लागतले. आनी आमी गोवा फॉरवर्ड पक्ष बाब विजय सरदेसाय हांच्या फाटल्यान प्रामाणीकपणान रावतलो आनी तांचे विशय जे चडेक लावंक जाय तांकां जे परते रेस्पेक्टान जे तरेन तांकां काडून उडयला त्या रेस्पेक्टान तांकां परते डिपार्टमेंटान घेवचे हे आमी प्रयत्न करतले. आनी हे करून फॉलोअप करून तांकां न्याय दिवपाचो प्रयत्न आमी पूर्णपणे करतले. सीएमान फाटल्या दिसान म्हटलें की जी फाईल आहा ती कन्सर्न मिनिस्टरा कडेन धाडलेली आहे, पूण आतां कांयच तेच्या जायना. पळयात, मुख्यमंत्री जर उलयता जाल्यार मुख्यमंत्री होल अँड सोल. मुख्यमंत्री जर जायना जाल्यार मुख्यमंत्री हॅज टू गो होम न्ही. इफ मुख्यमंत्री इज मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कित्याक म्हणटात आनी बाकीचे मंत्री कित्याक? तर मुख्यमंत्री कडेन जायना, मुख्यमंत्री हतबल आहा, देन ही हॅज टू गो होम. तुमकां दिसता की आमचो WCD मिनिस्टर आयकना म्हणटा? हांव कोण आयकता ते तांचें इंटरनल राजकारण, ताचेर आमकां उलोवपाचें ना. पूण इंटरनल झगड्यां खातीर तांकां तांच्या पोटार पांय दवरप, कारण ते बारीक लोक आनी सगळ्यांक घेवन फक्त कमिटी लोकांक भायर ओडप हे अत्यंत चुकीची गजाल आसा. परते मुख्यमंत्री कडेन एपील करता, तांकां तुवें जें उतर दिलां तें पाळ, आनी जर जायना जाल्यार यू गो होम. 6-7 जाणांक अरेस्ट केलो, मारय घातलो. तेजे नंतर तांकां काडलो, म्हणजे बाकीच्या सगळ्यांक घेतलो तांकां काडलो. आनी मुख्यमंत्री दर एकल्या आपल्या भाशणांत म्हणटा की हे अंत्योदय तत्वाचेर चलपी आपली सरकार म्हणटा. अंत्योदय तत्वाचेर जर चलपी सरकार हे सकयल्या तबक्याच्या लोकां खातीर जर करता जाल्यार ह्यो आज बसल्यात त्यो बायलो खंयच्यो? आनी आझाद मैदानाचेर येवन ह्यो बायलो जर न्याय मागता आनी तांकां न्याय मेळना, मुख्यमंत्री उतर दिन जर पडटिता जाल्यार न्याय मागप कोणा कडेन? म्हणजे एक वटेन जर आमी बारीकपणान जर विचार करत पळयत जाल्यार हें सरकार खंय तरी हुकुमशाहीच्या वाटेर वता. लोकशाही म्हण ती मेला. लोकशाही खंय जागो दवरलो ना. पण नमळायेन आमी सरकारा कडेन मागतात. तुमचें व्यक्तिगत राजकारण आसात, बाकी कितेंय राजकारण आसात, तुमच्या राजकारण्या भितर त्या बायलांक खंय तरी न्याय मेळपाक जाय.